मडगांव नगरपालिकेच्या वार्ड 21तल्या बाय इलेक्शनात दिगंबर कामतीच्या पॅनलांतली दीपा शिरोडकार 238 मतांनी वेंचून आयली। दीपान बीजेपीच्या सुकरून फर्नांडीस आनी शॅडो काउन्सिलाची सोनाली काळेक हरयली। ही विक्ट्री पळय आसा ही केन्नाच अंडर डिस्प्यूट नाशिल्ली। हांवें काल सुद्दां पत्रकार म्हाका मेळ्ळ्या तेन्ना पत्रकाराक सांगिल्लें की हो वार्ड हो प्युअरली गेल्ली 15-20 वर्सां आमी जिखतात ऑन द बेजीस ऑफ परफॉर्मन्स सामको आनी आखेकारांचें लव। ह्या खेपेक सुद्दां आमी सांगिल्लें की हो वार्ड आमी गेल्ले खेपेक ज्या मार्जिनान जिखिले ताजे पेक्षा चड मार्जिनान जिखतले। हांव सगळ्यांत पयलीं आमचे कार्यकर्ते जे दीस रात वावुरले आनी चड करून आमच्या त्या वार्डांतल्यो महिला ज्यो कंटिन्युअसली तांचे बरोबर भोंवताल्यो कॅन्डिडेटा बरोबर आनी म्हजे बरोबर, तांकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की तांणी वुमन पावर कितें म्हणटा ती ह्या बाय इलेक्शनांतल्यान दाखोवन दिली। दुसरें, आखेचे 21 नंबर वार्डाचे सगळे वोटर्स सिटीजन्स जांणी भरघोस पाठिंबो आमकां दिलो आनी हें बाय इलेक्शन खरें म्हटल्यार हांव सांगलां त्या भशेन की आमी जिखतले हाजे बद्दल दुबावूच नाशिल्ले, फक्त मार्जीन कितली जातली कितें जातलें ताजेरच चर्चा करताले। ती मार्जीन गेल्ल्या इलेक्शना पेक्षा ह्या खेपेक 3 पटीन वाडली। गेल्ल्या खेपेक आमी 80 मतांनी हो वार्ड जिखलो, आज तो 240 मतांनी आमी जिखतात। हातूंत दाखोवन दिता की लोकांचो आमचेर आशिल्लो विश्वास। हांव सगळ्या आखेकारांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा ज्यांनी आमकां मतदान केलें आनी ज्यांनी आमकां मतदान केलें ना तांकांय हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की तांकां मुखार बरी बुद्धी जावची अशें देवा कडेन मागता। म्हणजे हांगा तशेंच म्हजे सगळे बरोबर म्हजे वावरिल्ले आमचे बायल चड मेजॉरिटी चड बायलांची आशिल्ली, तशेंच आमचे सगळे वार्डांतले आमचे बरोबरचे तांकां सगळ्यांक देव बरो करूं म्हणटा। आनी हांकां तशेंच सराचेच हेणें बद्दीन हांव सगळे आमचो वार्ड आमच्या कावन्सिला भितर सगळ्यांत सुंदर वार्ड करपाचो प्रयत्न करतलें। इतलेंच म्हजें सांगणें। प्रुडंटा खातीर विश्वेश प्रभुदेसाय।